नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. शुभेंदू अधिकारी हांणी आयज अस्तंत बंगालात भारतीय जनता पक्षाचे पयले मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. कोलकाताच्या ब्रिगेड परेड मैदानाचेर जाल्ल्या सोपूत विधी सुवाळ्यात राज्यपाल R.N. रवी हांणी तांकां पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. राज्यपालांनी हेर 5 आमदारांक लेगीत मंत्रीपदाचो सोपूत दिलो. हातूंत दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू, निसीत प्रामाणिक हांचो आस्पाव आसा. ह्या सोपूत विधी सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, NDA आनी भाजपा शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीचे सुरवेक प्रधानमंत्र्यांनी माचयेर रवींद्रनाथ टागोर हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपली. जनतेचो प्रतिसाद पळोवन प्रधानमंत्र्यांनी माचयेवेल्यानूच साश्टांग दंडवत लेगीत घालो आनी बंगालाच्या जनतेचे उपकार आटयले. शुभेंदू अधिकारी हांणी बंगाली भाशेंतल्यान पदाचो सोपूत घेतलो. सोपूत घेतल्या उपरांत अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री शुभेंदू अधिकारी हांणी आपले मत खबराकारांकडेन उक्तायले. बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए. इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे. इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है. और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है. कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर. अस्तंत बंगाल आता उदरगतीच्या दिकेन पावलां मारपाक लागतलो अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. ऐतिहासिक विजय मिला है. मैं मुख्यमंत्री जी और उनके सहकारियों ने शपथ ली है. उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बंगाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए. अस्तंत बंगाल आता सुरक्षित आणि विकसित जातलो अशें केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रदेश में उनकी सरकार बनी है. विकसित और सुरक्षित बंगाल सुरक्षित भारत के लिए भी जरूरी है. वो बनेगा, किसानों की सब समस्या का समाधान होगा. जो योजनाएं रोकी हुई है, ममता जी ने रोक दी थी, अब सब प्रारंभ होगी, किसानों की भी और रूरल डेवलपमेंट की भी. अस्तंत बंगालात आता खऱ्या अर्थान जनतेचे सरकार आयला. भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराक लागून साधन सुविधांची उदरगत जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांकडेन मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित भाई शाह इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. बंगाल की पूरी जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे आई है. मैं हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं क्योंकि पहली बार बंगाल की सरकार बनी है. यहाँ के लोगों की सरकार आई है. निश्चित रूप से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लोगों के लिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सही में काम करेंगे. दे विल गिव द गुड गवर्नेंस फॉर द पीपल. वो काम करेंगे. उन सभी के जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है इन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. निश्चित रूप से पहली बार यानी जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था वो सपना आज मोदी जी ने साकार करके दिखाया है. इसलिए बंगाल की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन है. भारतीय तटरक्षक दळाच्या नव्या पिळगेची गस्ती बोट अचलचे आयज जलावतरण जाले. संरक्षण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक अंबरायू IAS हांच्या हस्तुकी जलावतरणाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार तांचे सांगाताक पुलीस महानिरीक्षक टेकूर शशिकुमार आणि गोय शिपयार्ड लिमिटेडचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. दर्यादेगांची सुरक्षा घटमूट करपा खातीर आणि वायव्य क्षेत्रांतल्या भारतीय तटरक्षक दळाच्यो जापसालदारक्यो पुराय करपा खातीर ही बोट मोलाची मजत करतली अशें ह्या वेळार संरक्षण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि महासंचालक अंबरासू IAS हांणी सांगलें. To all those present here on the momentous occasion of commissioning of the Indian Coast Guard ship Achal. Today marks not just the induction of a new vessel into the fleet of Coast Guard, but it also marks the reaffirmation of our collective commitment to maritime security and self-reliance. The addition of Achal to the Indian Coast Guard's fleet of ships strengthens the operational capability
and reflects its constant growth as a dynamic, modern and responsive force. I congratulate the commanding officer, officers of all ranks of Indian Coast Guard Achal on this proud milestone. Achal is a shining embodiment of the vision of Atmanirbhar Bharat as it was mentioned by the Inspector General. It represents not only technological advancement but also the strengthening of India's maritime might and industrial base. गोंयांत मनीस आनी रानवटी जनावरांमदल्या वाडट्या घडणुकांक लागून उप्राशिल्ल्या परिस्थितीचेर भासाभास करपा खातीर तेच प्रमाण रानाच्या संवर्धनाच्या मुद्द्याचेर राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज उंचे पांवड्या वयली बसका घेतली. मनशाची आनी रानवटी जनावरांची राखण करप हो आमच्या खात्याचो मुखेल हेत आसा अशें राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. वेळेचो प्रश्न जो आहा आनी आतां आमी पुलिसीक सांगलेलें ते फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक, कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें मत एक आसा आनी पुलीस डिपार्टमेंट कडेन आमी ऑलरेडी आमचें मत कित्याक तें ऑलरेडी हमने भेजा है ना पुलीस को. पुलिसाक आमचे कित्याक जेन्ना जेन्ना गो रेडे जो आहा, जेन्ना बायसन आहा तेजो अटॅक जेन्ना जाता तेन्ना तेजो अटॅक वेगळे तरेन जाता. बायसन बेतोडा आमी ऑलरेडी ठरयलें की बायसन थंय सकयल पाणी पिवपाक येता, तो विशय बी चर्चा जाल्लो आसा. मेन म्हणजे आतां हो विशय कसो आहा, हो विशय पुलीस कडेन पावल्लो आसा आनी पुलिसान तें डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. हांव हेजे फुडें कांय उलोवंक शकना कित्याक तेंचे चर्चा कम्युनिकेशन बी चालू आहा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आपलें मत कित्याक तें ऑलरेडी पुलिसे कडेन धाडलेलें आसा आनी पुलिसान तें योग्य तरेन इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आनी म्हाका दिसता आनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. हालींच साकोर्डेच्या रानांत मरण आयिल्ल्या वाघाच्या संदर्भात खोलायेन चवकशी सुरू आसा अशेंय मंत्र्यांनी मुखार सांगलें. प्रश्न पयर विचारलेले की टायगर डेथाचे बद्दल तुम्ही विचारलेले. हांव ते टायगराचो पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट आनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आमकां आयला ते तुमच्या हातीन दिता. तुम्ही मागीर तुमच्या मदीं सर्क्युलेट करून घ्या आनी ते पब्लीश करा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रान्सपरंटली काम करता. ते फॉरेस्टान योग्य तरेचे डिस्कशन करून आमी ते सगळे जे कितें म्हायती घेवपाची आसली म्हायती घेवन जे लॅबॉरेटरी आनी फॉरेन्सीक जे कितें टेस्ट करपाचे आहा ते सगळे टेस्ट करून ते रिपोर्ट जे आमचे कडेन आयले ते तुमकां दिता. ते तुमी मागीर ते योग्य तरेन ते मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावपाचो तुमी प्रयत्न करा. 8 ते 10 मे मजगतीं साळगांवच्या फुटबॉल मैदानाचेर गोवा हेरिटेज फेस्टिवलाचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे जातलें. 3 दीस चलपी ह्या महोत्सवात गोंयचे संगीत, पारंपारीक नृत्य, फॅशन शो, थळावे खाद्यपदार्थ आनी सामाजीक भागीदारीचो आस्पाव आसा. दर्यादेगो सोडून गोंय लोकांनी पळोवचें आनी अणभवचें अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. गोवा हेरिटेज फेस्टिवल, पर्यटन खातें आनी पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या जोडपालवान हो फेस्टिवल आयोजीत केला. ते समज खरे तरेन आमी गोंय पळयतले फाल्यां गोंयांत तापमान वाडीची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. दोनूय दीस उश्ण आनी दमट हवामाना सयत चडांत चड 36°C तापमान उरपाची शक्यताय आसा अशें गोंय हवामान खात्याचे मुखेली नहुश कुलकर्णी हांणी सांगलां. ह्या काळात नागरिकांनी भलायकेची जतनाय घेवची, तेच प्रमाण दनपारच्या वेळार वतात वचचें टाळप आनी सांजेच्या वेळार उरिल्लीं कामां करची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी कामगारांक दनपारच्या वेळार थाकाय दिवची, तेच प्रमाण तांच्या पिवपाच्या उदकाची सोय करची अशें हवामान खात्यान मागलां. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.